सुग्रीवी रावया सुरवातेक गायन करुया ए फो आपयल्यांत म्हूण आमकां आपयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ए पवित मिसाची बेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब कसा आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां वयर उबारून आमची गरीब कसा आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मोगाल भावा भयणीनो मनशाक सोडोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्लें कार्य शार्ती पावोवंक जेजू फुडें सरलो आपल्या आख्या जिवितांत बापाचेर जेजून सोडवणेचो वावर केलो आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले तांची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले आयज होच सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विचून काडलोल्या याज्ञिका आनी धर्मीक भावा भयणी उद्देशी फुडें व्हरता आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी संभ्रमताव तो देव आपोवण्याचो आयतार देव आपोवनी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदली जायती देव आपोवनी फावो कर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यांत वावरूंक ताच्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भावा भयणी उपजोय म्हूण मोल्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान एकचितान मागुया जायती आपुणी येवंक पूण बरे आनी भाग्यवंत पाद्री आमकां मेळूंक केरीत त्या मिसांत मागुया आनी जाय ती आपले फॅमिलीनी आवय बापायनी आपलें बरें जिवीत जिवन भुरग्यांक देख दिवन तांची भुरगीं चेडे चेडवां पाद्रीपणांक आनी माद्र जावंक वचूंक मागुया जायती फावटी आमी आवय बापूय आमची फामील पवित्र करूंक ना आमी बरी आवय आनी बापूय जावंक नात आमी जाय ते फावटी झगडल्या शांती इबाडल्या आमचें घर दार बरें करूंक ना उगडास करुया देवा लागीं भोगसणी मागया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बापा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बागेन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देदुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बापा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्राद देवा लागीं विनोदी कुळात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूटको सोम्या काकलूट
Sumya Kakutko Sumya Kakutko Sumya 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 Kakutko. सगल्या पाद्रींच्या देणे खातीर माद्रींच्या देणे खातीर तुमच्या गांवांत जाय ते पाद्री येवन वावर केल्ले खातीर देवाक दिनवासिया वाकडणिया महिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती तांच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थंय वैभवा पासत आमी तुका सुमिया जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याचे सांगतीन देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया आमचे गरजो देव आमकां दवरया. पापसेवे खातीर सगळ्या बिस्मांक काट दियाल पाद्री मोठभाशी पाद्री सगळे खातीर मागया. देवा आमच्या बापा पवित्र सुमृतेचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी ग्रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. बसया. जाणवायेच्या पुस्तकांत वेलें वाचप. खोट्या मनशांनी म्हणलें तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानांच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करूया. अशें तो कितलो दुलोब तो आमकां कळोन येतलें. ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो. लोजेच्या मोन्नाचें फर्मोण ताचेर मारूया. कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतर देवाचें बोडकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. आनी एकदां म्हणया परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. ताच्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोळान म्हाका न्हीद करून दी. म्हज्या मागण्यांक आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कान घे. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उप्रासल्यात. दारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कुशे मनान तुका येवन वोमतलो. तूं बोव कोणवालो म्हूण तुका वाखाणटलो. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. भाग्योन जेकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रिती जानो, जुंय निड्डूकाय आनी आपस्वार्थ आसा थंय दुस्पोट आनी सगल्या तरेचें वायट आसा.
वयर तान येता ती जाणवाय पयली, स्वातीर निर्मळ, ते भायर शांत, माणसुगेची आनी बोली, काकुतून बोललेली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पळोवन काम करिना, दोंगेपण करिना, शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतात, प्रमाणीकपणाचें बी वोंबतात. झुजां आनी झगडीं तुमचे मदें कुयतान येतात. तुमचे भितर झूज करतात त्या वंडवण्यांची न्हय. तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळोवंक शकना तेन्ना तुमचे मदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागता आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वंदवण्यां फाटल्यान तें वगडावंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui. शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. Zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui vespora, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गोमलेलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवण दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशांच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवंत जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफार्नाहूम पावले आनी घरा येतोच ताणें ताका विचारलें, वाटेर कसलो वाद विवाद करतले तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसा जाल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकोर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका ताचें मोदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें जेजून, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतले एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यांत ताचें सारकें आनी रुपणें
आमचे सगळे हा आणि तो आमचे लागीं सगळे ओगत उलयता कित्याक ताका जाय आमी ताचेशी परत आयिल्लीं ताका जाय आमी ह्या संवसारान बरें जिवीत जियेल्लें आनी एक दीस स्वर्ग जोडलेलो आनी त्याच खातीर आमकां सगल्यांक पयलें आपोवणें जे मेसेज जर्मेस प्रॉफेट सांगता सगल्यांक पयलें आपोवणें जावन आसा भाग्यवंतपणाचें आपोवणें देव आमकां सगल्यांक भाग्यवंत जावंक आपयता जावं काजारी साक्रामेंत जोडून ताणें आपली काजारी जिवीत भाग्यवंतपणी जिवंक जाय आनीक शेवटाक काजराच्या साक्रामेंता वरवीं स्वर्गार वचूंक जाय जी कोण काजार जायनात आंकवारपण जियेतात तांणी आपलें आंकवारपण भाग्यवंतपणी जिवंक तें देवाक भेटून स्वर्गार वचूंक जाय आमी योदनीक आमची पाद्रीपण आमी भाग्यवंतपणी जिवन आमी योदनीकपणा वरवीं स्वर्गार वचूंक जाय हें मुळावें आपोवणें देव आमकां किरीत आपयता पाद्रीक आपयता आयज शुभ वर्तमानान तुमी पळयलां तांची आकारणीक कोत्ता आपोस्तलांक वेंचून काडटा शिस्त खूब पूण आपोस्तल 12 जाण वेंचून काडटा तांची आकारणीक कोत्ता तांकां खूब शिकयता देव किरीत जाणांक इतल्या लोकां मदल्यांक वेंचून काडटा पाद्री जावंक आनी पाद्रीपणाचें आपोवणें विचित्र आमकां सजमना तशें देव कितले तरेन आपयता आमचो गोंयचो साहेब फ्रांसीस शावेर ताचें आपोवणें पळोवया ताचे आदीं इनास लोयोला व्हडले कुळयेचो आनी झुजान तो आसलो आनी झूज पेट्टले तेन्ना ताच्या काळजान एक नेट आसलो की आपूण जिखतलो आनी आपल्याक उपरांत एक बरी सुंदर सोबीत कुंवर मेवतली आनी तिचे लागीं लग्न जातलो आनी संवसारी जिवीत सारतलो ही इच्छा आसली झुजान ताचेर एक नाडी पडटा आनी पांव मोडटच ताका हॉस्पिटलान घालतात आनी हॉस्पिटलान थंय तो पुस्तक वाचता भाग्यवंतांचें पुस्तक वाचता ताका बायबल मेवता तो बायबल वाचूंक लागता सांत भक्तांचीं पुस्तकां वाचता आनीक ताचें काळीज बदलता ताचें जिवीत बदलता तो पाद्री जावंक येता आनी पाद्री जाता तातूंत ताका फ्रांसीस शावेर मेवता आनी फ्रांसीस शावेर व्हड जावंक सोदतालो नांव वस्तो जावंक सोदतालो संवसारान ताका व्हडलो नांव जोडूंक सोदतालो एक व्हडले युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावंक सोदतालो आनी नासलो येला फ्रांसिसाक सांगता फ्रांसीस तो आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मा इबाडीत जाल्यार तुका कितें फायदो आनी फ्रांसिसाचे मोतीन हें वचन आसलें कित्याक जायते फावटी आमचे मोत खोड्डी आसता खोड्डी म्हणजे आपलेपणान भरलेली गोरवान फुल्लेली सुकी बोडाय दाखयतली आनी इनासाचे उतरां ताच्या काळजांनी वचनात मोतीन वचनात पूण इनास जाणा आसलो की देवाचें उतर बोलवंत ते कितेंय फोडूंक तयार आनी तो म्हणत रावलो ताका सांगीत रावलो आनी देवाच्या उतरान ताची मूत फोडली ताचें काळीज उगडलें आनी देवाचें उतर ताच्या काळजांत रिगलें सेमिनारीन गेलो पाद्री जालो बरो भाग्यवंत पाद्री जालो गोंयां येयलो ताची कूड गोंया शारांत कितले वर्सां आतां रेलीक दोगोय सांत जालेत भाग्यवंत जाले इनास लोयोला आनी फ्रांसीस शावेर कितें व्हडलें आपणें देव आमकां गॉड कॉल्स अस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे आमची खुशी लेगून आसल्यार देव ती खुशी आमची बदलता आनी आमकां वापर करता गरजेचें आपणें खुंयतान येता आपणें खुंयतान येता देव आमकां सगळ्याक आपयता खरें पूण आपणें फामिलीन येता आनी ताचे खातीर फामील गरजेची फामील समाजाची बुन्याद
आनी दर एक फामील बागून जावची गरज. आनी जेन्ना आवय आनी बापूय बागूंत नात तेन्ना भुरगीं बागून जावंक कठीण जाता. आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकलां काय बरें बागून जाकोब म्हणटा आमी फकत झगड्यांनी उरल्या, आमी झगडीच करूंक उरल्या आनी आमकां मेळना तेन्ना आमी रागार जावन सगळे आमचे कुटुंब कोबार कोत्ता. आमी मनशाक आमची आशा इतली वाडटा. दुसरें वाचप जाकोब सांगता संवसाराची आशा इतली वाडटा की आमी मनशांक मारूंक लेगून तयार, जिवेशी मारूंक आमी तयार. कित्याक आमची आशा जाय, आमची आशा भरना पावना. मागीर जाकोब म्हणटा आनी पयले वाचपांत आमकां सांगतात की जो कोण बरो मनीस देव ताका राखता सांबाळता आनी त्याच खातीर आपोणे फामलींतले येता. आवय बापूय बागून जावची गरज, आवय बापायन भुरग्यांक देख दिवची गरज. आयज आमच्या समाजान मेळना. आयज आमच्या समाजान चड आशा, चड व्हडपण, चड पयशे, संवसारी देखून आज मनीस खुशाल ना, तांच्या घरांत शांती ना, तांची भुरगीं जिविताक पावनात, तांची भुरगीं आपल्या आवय बापायक लेगून मान रेस्पेद दिवंक पावनात. कित्याक आमच्या खालच्यान देव ना. आदलें जिवीत पळोवया. आमी हिंगा 3 पाद्री आहात. फादर इडन पातकूर नवोच पाद्री आनी आमी जायत्या वर्सांचे पाद्री. फादर मिरांदाकूय जायतीं वर्सां ताणें वावर केलो. हांवूय पाद्री जाल्यार सुमार 35 वर्सां जालीं. म्हजेंच तुमकां सांगता, थोडेशें व्हडपण सांगिना पूण घडीक भुरग्यांक हांगा बऱ्याक पडत, भुरग्यांक कितें तरी जायत, हें बी खंयच्यान तरी देव किल्लोत अशें सजमून हांव थोडेशें सांगता. कित्याक बी आसता तें वाडूंक जाय, तें बी घालूंक जाय. जेजू आमकां खूब सांगता हाचे विशीं. ल्हानपणींतल्यान आमी सकाळीं उठ्ठल्यात, माय उठयताली, बाबा उठ मिसाक वचूंक चाटकन उठ्ठल्यात आनी बेगीन बेगीन उठ्ठल्यात. मागीर मिसाक पावूंक जाय आसलें, तोंड धुतल्यात, 2 चपाटी खातल्यात, माय चपाटी कोत्ताली, चाव कोत्ताली. ती चपाटी दोनपारां लेगून आमकां पुरो आसली. आतांच्यो आवयो चपाटी बाग कांय ना. आतांच्यो आवयो बाजारांतल्यान सगळें हाडटात. जा म्हण तूं इस्कॉलाक वेताले, इस्कॉलाक वेच्या आदीं बेसांव घेतल्यात आनी बेसांव घेवन धांवताल्यात पयले मिसाक, आनी मीस जाल्या उपरांत इस्कॉल लागींच आसलें. मागीर इस्कॉलाक वेतल्यात, ते मिसाची आल्ताराची सेवा करतल्यात, पाद्री लागीं वेतल्यात, बेसांव घेतल्यात आनी पाद्रीक सांगतल्यात, मुगे वेतल्यात, पाद्री बरें करतल्यात, बेसांव दितल्यात, इस्कॉलाक वेतल्यात आनी मागीर घरा येतच आमी जेवतल्यात, मागीर वाडटालीं. सादें जिवीत वाडटालीं, खुशाल जातल्यात. आयताराचें व्हडलें जेवण आसतलें, आमी रावतलें आयतार येतलो म्हणून. पुलाव आसतलो आनी आमकां तें बरें लागतलें, बरें बरें जेवण. आनी तेन्ना मागीर वाडटालीं आनीक बेसांव घालतालीं जेवणाचेर पयलीं आनी जेवणाक बसताले आनी मागीर दुसरो सेरमांव कोमेस जातलो. मागीर सांगताली अशें आयज पाद्रीन बरें सांगलां, आयज पातकुरान बरें उलयलां, पाद्विकारान बरो शर्माव सांगला, हें सांगलां तें सांगलां, रिपीट कोत्ताली आनी आमी तें जेवता तेन्ना आयकताले. बरें दिसतालें की सकाळीं सांगलेलें तें आनीक पावटी मोतीन गेलें. केन्नाय रातची सांगताली. मागीर सांजचो आमी खेळोंक वेताल्यो. 7 पोत्ते आयमरीचेर आयमरी करून घरा येवंक जाय आसलें, नाजाल्यार दिमेर घालूंक पडटली. मागीर मीठ धरतलें, हें कॅप्टन कूक मीठ न्हय, कॅप्टन कूक बरें मोव मोव तें रॉक सॉल्ट. दिमी गेल्यार चाक 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 करून तोपता, तसल्याचेर रावंक पडटलें. आमी बेगीन येतल्यो, आयमरी कोत्तल्यात आनी मागीर तेर्स कोत्तल्यात. तेर्स जातच मागीर बेसांव घेतल्यात आनी बेसांव घेवन बद जेवपाक वयतल्यात. आवय वाडटाली, मागणें कोत्ताली
आनी हे तरेन आमचें जिवीत आसलें, सादें जिवीत. मिसाक वचप, नोवेनाक वचप, डेली मिसाक वचप. आनी हे तरेन देवान खंय तरी हें बी म्हज्याय काळजान घातलें. सिमनारीन 8वेक आसतना सिमनारीन गेलो आनी सिमनारींतलें तें शिकप केलें. व्हडले सिमनारीन गेलो, थंय शिकप केलें 7-8 वर्सांचें. उपरांत पाद्री जालो. पयलें 8वेक आसतना आपूण येयलें आनी आपूण भितरल्यान कितें जाता कांय सोज म्हणा. देवाशें वचून मागणें केलें, मिसान मागणें केलें. मागीर वचून आवयक सांगलें की अशें अशें जाता. ती म्हणूंक लागली वच आनी पातकुराक पाद्रीगाराक मेळ. पातकुराक मेवलो, पातकुरान काडून पाद्रीगाराशें वयलो आनी पाद्रीगारान सांगलें चल तूं सिमनारीन वच, बरो पाद्री जाव. सिमनारीन गेलो. ऑर्डिनन्सांक तयार जालें आनी ऑर्डिनन्सांक घेतलें. आत माकले, तेलान माकले. मागीर आत तेलान माकलेले पुसूंक जाय आसलें. आवयशीं गेलो, आवयशीं वचोन आवय पुसता वो बापूय पुसता. चडशें आवय पुसता. आवयन म्हजे हात दवरले आनी पुसूंक सुवार केले तेन्ना म्हज्या हाताचेर उदक पडलें. उदक कशें पडोंक लागलें थेंबे. आवयचेर दोळ्याचेर नदर घातली. पयल्यार आवयच्या दोळ्यांतलीं दुकां म्हज्या हातेर पडटालीं आनी ती म्हजे हात माकलेले हात पुसताली. पळयलें की आवय कितली खुशाल आपल्या पुताक देवाक दिवंक, आपल्या पुताक पोरजेक दिवंक. उपरांत खूब शिकप केलें. गोंय युनिवर्सिटी, बॉम्बे युनिवर्सिटी, पुणे युनिवर्सिटीन गेलो. खूब शिकप केलें. हें सांगता कित्याक जायतीं तरणाटीं आहात, भुरगीं आहात. पुणे युनिवर्सिटीन शिकलो आनी थंय शिकतत मागीर शिकोवंक लागलो सेंट झेवियर्स कॉलेजीन. थंयच्यान मागीर 5 वर्सांची रिसर्च करून कर्नाटक युनिवर्सिटीन डॉक्टरेट जोडली, दोतोर जालो. आनी मागीर खूब शिकून प्रोफेसराची पद्दत मेवली, प्रोफेसर ऑफ द गोवा युनिवर्सिटी. आनी थंय मागीर कितलीं वर्सां रोजरी कॉलेजीन एक प्रिंसिपल कसो वावर केलो आनी हालींच रिटायर्ड जालो. आनी आतां हांव तुमचे इगर्जेंत. हांव सदांच देवाक म्हज्या आपोवण्या खातीर, म्हज्या पाद्रीपणा खातीर दिन वाचता, कुशालकायेन वाकणटा. पाद्रीपणाचें आपोवणें फामिलीनूय येता, इस्कॉलानूय येता. एक बरी टिचर तर जाली ती टिचरांतल्यान येता. एक बरी आवय बापूय जाली थंय तें बी खिल्ल जाता आनी मागीर देव तें पोसता आनी वयर काडटा. आयज आनी आपोवण्यांचो दीस पाळटा. जेजून आपोस्तलांक सांगलें ते झगडूंक लागले. तांकांय आशा जाली, संवसाराची आशा जाली, जुट्टेची आशा जाली, व्हडपणाची आशा जाली, संवसाराची आशा जाली. ते झगडूंक लागले. जे भाशेन आयज आमी झगडटा आमी आयज आमच्या घरान संस्कार ना, शांती ना. तेन्ना जेजून तांकां आपयलें आनीक म्हणलें तुमचे मदें वाद विवाद जाता तो कसलो? तुमी पयले जावंक सोदतात? आनी जेजून म्हणलें जे कोण पयले जावंक सोदतात तांणी निमाणें जावचें, सगल्यांचो चाकर जावचो. हें जेजून आपोस्तलांक शिकयलें. हे तरेन तांणी देवाची सेवा करची. आनी उपरांत धाकट्या भुरग्याक काडलें. धाकट्या भुरग्याक आनी धाकट्या भुरग्या कडेन आपले वेंगेन घेतलें आनी आपोस्तलांच्या मुखार दवरलें आनी म्हळें जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक घेता तो म्हाका घेता, जो कोण म्हाका घेता तो देवा बापाक घेता. भुरग्याक काडलें तांकां शिकोवंक. पळयात केदें व्हडलें देणें. जेजू केदो व्हडलो देव आनी भुरग्याक काडटा आपोस्तलांक शिकोवंक. तांणी कशे तरेन पाद्री जावंक जाय, कशे तरेन आपोस्तल जावंक जाय. आनी भुरगें कितें कोत्ता? भुरगें पयले सुवातेर डिपेंडंट ऑन द मदर, डिपेंडंट ऑन द फादर, ओबिडियंट आनी हंबल. धाकटें भुरगें ल्हान सदांच खालती, आपल्या आवय बापायक खालती. आतांच्या भुरग्यां भाशेन न्हय आं. आतांची भुरगीं आवय बापायचेर दोन उडयतात, तापयतात, इन्सल्ट करतात, राव घे म्हणटात, वास घे म्हणटात, चड जाता तुजें म्हणटात.
ही आतांची भुरगीं देवाची भुरगीं कशी वागनात, कित्याक आवय बापूय सारको ना. पूण ती भुरगीं खालती आवय बापायन उठ म्हणल्यार उठली, टीव्ही बंद कर म्हणल्यार बंद केली. तेन्ना टीव्ही नासली. आतांची टीव्ही बंद कर म्हणल्यार करिनात. तेन्नाची भुरगीं उठ म्हणल्यार उठतालीं, बस म्हणल्यार बसतालीं. खालती. दुसरें ओबिडियंट. हें कर तें कर, हिंगा वच थिंगा वच, लोकणीच वेतालीं. आतां कोण आयकता? बायल आपल्या घोवाक लागून आयकना, घोव आपल्या बायलेकूय आयकना, भुरगीं आपल्या आवय बापायक सुद्दां आयकनात. पूण ल्हान भुरगीं ओबिडियंट, आपल्या आवय बापाचे वडिलांचे सदांच आयकताले. तिसरें डिपेंडंट. डिपेंडंट म्हणजे आवय बापांचेर तांचें सगळें जिवीत. जेजू ह्या भुरग्याक घेवन ह्यो 3 वस्तू सांगता. खालतिकाय, आवय बापाचेर राब आनीक सदांच तांचें आयकप. जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगतलो की तुमी देवाक आनी तुमच्या आपणाक खालती रावचें. तुमी सदांच देवाचेर तुमचें ठिकाण करचें. डिपेंड ऑन ऑलमायटी गॉड एंड हिज सन जीसस क्रायस्ट. आनी सदांच ताचें काम करचें. जे भाशेन भुरगीं आहात, आयकचें, देवाचें आयकचें. आयज आमी आमच्या देव प्रांतांत देव आपणाचो आयतार पाळटा. खंय दितले काय? जेजू आमकां सांगता, पीक तर खूब पूण वावर थोडे. जाय तो इगोज मातेचो काम वावर हा. देवाचें राज बांदूंक इतलें व्हडलें शेत हा, पूण वावर नात, बहुत थोडे. आनी आतां थोडे थोडे जायत आहात. कोण दितले आमकां पाद्री? तुमच्या गांवांत दुसरे पाद्री येवन सेवा करतात. तुमकां एक दान. तुमी तुमच्या घरांत मागणी करची, एमबी घालचें भुरग्यांच्या काळजांत. आनीक आतां जोण एकलो आवय बापूय इतलो सेल्फीश, इतल्या आपणेपणान भरला. पयलें सरकार म्हणटालो हम दो हमारी तीन, मागीर काडलें हम दो हमारी दो. मागीर ताणें ohलो स्लोगन काडलो हम दो हमारी एक. आनी आतां सगळे आवय बापूय म्हणटात, काजार जाता ती चेडवां म्हणटात हम दो जाने दो. आपलेपण इतलें. एक भुरगें म्हणटात पुरो. देव आमकां आपयता वाडात चडात. आमी देवाची सगळी ही शिकून घेवया, बरे आवय बापूय जावया. आमच्या घरांत घर आमचें बागेंत करया, फामील आमचें बागेंत करया. ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाक दिनवास या. सगळ्या तुमच्या पाद्री खातीर तुमी दिनवासात आनी पाद्रीचें बरें उलयात. आमी मीस जाले काय ना, आवय केदें व्हडलें मीस. ते पाद्री कितें कोत्तात? ते पाद्री पयशेच मागतात. ते पाद्री शर्माव केदें व्हडलें कोत्तात. भुरगीं कशीं? तुमी तर इतलें उलयतात. भुरगीं कशीं पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाक वेतल्यात? बरें उलयात. पाद्री खूब काम बरें कोत्तात. बरें उलयात, तेन्ना बरें पाद्री येतले. पाद्री वयर सावन पडनात संवसारांतले. किरीत मागया. उबी रावया आनी बावार्थ उच्चारया. सतमंतन देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरवी सांबावलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच प्रताकाल ताणी कोस सोंसले, ताका कुडसाट जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिवन मेल्ल्यांची मुन्सिफी करूंक येतलो. सतमंत पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एक पातकांचे भोग सोडी,
कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. खालतिकायेन थोडीच गरजो बापा मुखार धरून आशिर्वाद मागुया. जबाब तुझ्या मोल्यांत वावरूंक फावो पुरते वावराडी धाड बापा. सगळीं म्हणया तुझ्या मोल्यांत वावरूंक फावो पुरते वावराडी धाड बापा. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एकेकेरीत भाशेन याज्ञिकांक आनी धर्मिकांक विचून काडल्यांत आनी आमचे मदें पातळयल्यात. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्यांक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुझ्या मोल्यांत वावरूंक फावो पुरते वावराडी धाड बापा. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रामाणीकपणाचे बी वमतात. पोरजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो ताकूंक राजकारबाऱ्यांक देवान केरीत आपोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी देवातावन उपजवल्या म्हूण वळखून पोरजे मदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावंक पूण निती शांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावन आपलो कारबार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब तुझ्या मोल्यांत वावरूंक फावो पुरते वावराडी धाड बापा. कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. आपल्या मोल्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी खोशे मनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन तांच्या शेल्यांक ल्हानवीक सेवेचे नमुने ते जावंक पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुझ्या मोल्यांत वावरूंक फावो पुरते वावराडी धाड बापा. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरकोजांनी आनी आकारणेच्या घरांनी देव आपोवणी उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी बोर घेवन वावरूंक आनी अशें देवाचे व्हड मोल्यांत ताच्या राज्याची सुफल पिकाल फळां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब तुझ्या मोल्यांत वावरूंक फावो पुरते वावराडी धाड बापा. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या पुताची सेवा करूंक आनी तुजें राज बांदूंक खूब पाद्री तुवें उत्पन्न केल्याय. हे सगळ्या पाद्रांचेर पाप साहेबाचेर बिस्म साहेबाचेर मोठभाशी आनी सगळ्या पाद्रांचेर आशिर्वाद घाल. माद्रींचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या आपोवण्यांक तांकां खुशाल कर. देवाचें राज बांदूंक आदार दी. आनी आमच्या फॅमिलीनी हें बी ओपून जायती आपोवणी ह्या शेतांत वावराडी धाड म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सम्य वरवीं आमेन. बसया. Between we वेळार गायन करूया C38 तुकास बापा. तुकास बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकास मुक्ता सोर मोजे तुझे से कुरकाशेले. मुझे हाथ गे मुझे पाएंगे स्वीकार रावता कोशे. तू सो मोइमो porgot kuru shukobor sogen vivo.
Tukas papas sur moje Dikan kaekane Tukas papas sur moje Tuchiste kurkashene म्हज्या भयणीन आनी बाबानो तुमचें आनी म्हजें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्रपेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घ्या सर्वेस्प्र आमच्या बापा तुजे पोरचेची देणी प्रोसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी बावडतान सोत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन देवाक वडान आमी दिनवासिया तुमची देणी हे वेळार बापाक भेटुया तुमचें दान देवाक मिसाच्या बलिदानाक देवान मान घेवंक तुमचेर आशिर्वाद करूंक मागया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्परताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकंतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपले मोहीम स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गींची देखून आतां सगल्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान उंच सुर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय उंच सुर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची म्हज्या देवा म्हज्या दुनिया तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या उमळीत रोगता आमकां साल्वार कोर, आमकां बरी कोर, आमचे गाय पिकय म्हज्या देवा, म्हज्या दुनिया. बावडताचो गूट परगोटुया. Jezu melo, Jezu जीवन जाला. Jezu nowiem येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणटो ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी दोगात सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नामृतायेन मागता. सर्वेस्प्रम आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलिप नेरे आमची गवळी बापा आनी सगळे योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावंभणीची काकूट कर. तांकांनी तुज्या सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. सगळे पात्री खातीर मागुया. अंकवर मारी देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन तूं धोर्मदूत पेद्रू पावलो आंद्रे फिलिप जाकोब बर्थोलोमेव आनी बोक्त बागेवन फ्रांसीस शावेर बागेवन आंतोन आसिसेचो बागेवन फ्रांसिस्को पाद्र पियो आनी कोलकाताची मादर टेरेजा आनी सोर्फकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. ल्हान भुरग्यां भाशेन आमी सगल्यांनी जावचे. जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिडकायले जे कोण पयलीं जावंक सोदतात निमाणी जावची आनी दुसऱ्याचे सेवक जावचे. आमी सगल्यांनी देवाचे राज बांदपाक सेवक जावची गरज, निमाणी जावची गरज, भुरग्यां भाशेन जावची गरज, देवाचेर पाती उठची गरज, ल्हान जावची गरज. जेजून मागणें शिकलां हें करून मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्प्रा सगल्या वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमेशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कपटीन सगल्या पातकांतले आमकां सुटोय आनी सगल्या आकांतांतले आमकां वाटाय. कितें रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दोतांक म्हळें आनी ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. सायबा आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमनेंतीकान आमकां जण एकल्याक शांती दी. तूंच आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी घरासभर चलयताय सासणेच्या सासणां. आमेन. स्वामीची शांती सरकाल तुमची सवय आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सवय. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची गागलूत कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची गागलूत कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या आमच्या कडच्यान शिव वेतना गायन करुया. D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदे बरें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदे बरें सांगता तुया वासा. तुजें नांव घेता तुका मानता गरजांतां सगळीं तुका वंदिता. आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें बरें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें बरें सांगता तुया वासा. तुजो सोबाय करून तुजो मोगोर संतोषां सगळीं तुका वापरता. आमच्या मोदें वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें बरें सांगता तुया वासा. तुजी खुशीहून तुजें राखीहून तुजी बरोन आमी एक जाता. आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें बरें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें बरें सांगता तुया वासा. दिसां दिसांनी आमची वाट चलता संतोष खुश भोगता तुजे संगती. आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या
Dogatega Sanamode, Borisada Doyamasa, Mojanavane Kaisalia, Dogatega Sanamode, Borisada Doyamasa, Cinamonetne, Apapodile, Uzmodiu Kankan, Sabar Boroshan, Anchi Moderau Jesus. प्रार्थया आजच्या दिसाचेर सुमनांचेर आशीर्वाद मागया. स्वर्गीच्या बाप्पा, तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या अशक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तू आमकां दोयेन उबार आनीक सांबाळ. असलो ह्या पवित्र जेवणाचो आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे Amen. बसया. सुमनांचो कार्यक्रम प्रोग्राम कॉलोन्यो आज सादेकाळेचो 25वो आयतार महाधर्म प्रांतांत देवपणांचो आयतार, देव आपणांचो आयतार 10:30 आमच्या भुरग्यांक एक करीत प्रोग्राम आसतलो. तुमची भुरगीं येतात म्हूण आमी खूब खुशाल. 130 भुरग्यांनी नांवां दिल्यात. चड खुशाल. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. येता तो आयतार 26वो आयतार लौकिकांच्या मुण्यारपणांक भेटयलेलो आयतार म्हणजे डे ऑफ ले अपॉस्टोलेट. आमच्या इगोर्जेंत आयताराचे मिसां सकाळीं 6:30, 8, 9, 15 आनी सोनवाराचे आयताराचे मीस सांजेच्या 6 वरांचेर. आयताराक पियेदाद साबणेच्या कॉपेलांत 17 6:30 वरांचेर मीस आनीक पियेदाद साबणेच्या कॉपेलांत नवो पालमार सकाळीं 8 वरांचेर. सुमनांत मिसां सकाळीं 6:45 वरांचेर आनी दुसरें मीस 8 वरांचेर. थोडे लोक म्हाका सांगता की 6:45 मातशें बेगीन जाता, 7 वरांचेर मीस कोर म्हूण मागता. तुमचें मत हांव घेवंक सोदतां आनी त्या प्रमाणे मागीर 7 वरांक मीस करूंक सोदतां. येता तो आयतार इगोर्जेची सफाई आनी मिसाची मांदवळ करूंक पयलो मीस वळांत, दुसरे मीस SSVP संस्था, तिसरे मीस दुसरें आरवालें आनीक 500 बाट आनी सोनवाराक कॅरिझमॅटीक ग्रूप. आयज इगोर्जेची सफाई मिसाची मांदवळ बरे तरेन केल्ल्यान 5 एंतार धुमियांबाट SSVP संस्था आनी 17 तांकां आमी खेरीत दिन वाचता.
25 तारखेर सेप्टेंबराची सोनभराक वेदी सेवकांची जमात 4 वरांचेर इगर्जेच्या हॉलांत. गांठ फुटल्यात तुमी सगळे जाणात. हांव पत्ती पत्ती म्हजी गांठ वाजयना, पूण सांगूंक सोदता की तुमी ही गांठ, एक गांठीक तुमी जायते पयशे दितात आनी त्याच खातीर हांव तुमकां दिन वाचता. आमी ही गांठ हाडटले पूण खूब पयशे पडटात. कोणी दिल्यात तांच्या उपरांत नांव सांगता. उदार मनान तुमी दिवची ही गांठ आमी करुया. दुसरें, आमचे इस्कॉलाचे बांक आनीक डेस्क नात, खूब मोडल्यात, पोन्ने जाल्यात. तुमकां उलो मारलो की नवे भुरगे येतात तांकां बरे बांक म्हणजे रिपेर करून ते बांक तांकां बसोंक आनी शिकूंक अदीक करून जे भुरगीं ह्या इस्कॉलांत शिकोन आयज व्हड जाल्यात आनी जायत्या लोकांनी जायते पयशे दिले. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सायबीण मायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. घांटीकूय तुमी पयशे दीत आसात. देवान तुमचेर खूब आशिर्वाद घालूं, खूब दिवं. आमची स्मितोर आतां पर्यंत 2 फावटी साफ केल्ली, कातरलें वस्त्र्यांक घातली साफ करूंक. आनीक आतां हांव तुमचे लागीं मागतां की तुमच्या फॅमिलीचे फोंड तुमी केन्ना केन्ना येवन साफ करचे आनी नितळ दवरचे. वर्साचे मिसाकूच न्हय, पण आमचो तांचे ते आमी मोग दाखोवचो. खरें म्हळ्यार मोग दाखोवंक जाय. मनशान जिवी आहा तेन्ना आमी तें करिना, म्हूण करूंक जाय. पूण जावं म्हणटो फोंड साफ दवरात, साफ करात. तुमी यात, नेटयात. आमचें फेस्तूय, मेल्ल्यांचें फेस्त लागीं पावता सांत भोगतांचें, तेन्ना त्या म्हणसर रावं नाकात. 13 ऑक्टोबराची फातिमा गांवांत सायबीण मांचें दिसणें ही आमी समारंभता आनी त्या निमित्तान आमी सकाळीं मीस करूंक केला. फेस्ताचें मीस, सायबिणीचें मीस 8 वरांचेर आनीक सांजे आमी 5:30 वरांचेर मोटराचेर न्हेसोवन सायबीण मांची इमाज आमी भायर काडटले. एके गाडयेन भुरगीं कांतार करतलीं. आमी वाड्या वाड्यांनी थांबतले आनीक मागणें करतले. अशें चिंतलां की थोड्या भुरग्यांनी मोटरसायकलीचेर वचून सायबीण मांयक स्कॉट करची, म्हणजे पायलट कशें फुडें रावचें अशें चिंतलां. आमी ही सगळी मांदवळ मागीर तुमकां कळीत करतले. 2 तारखेर जावन घराघरांनी सायबिणीची मिलाग्रोस सायबिणीची भेट सुरू जावची आहा. तुमी आदींच तयारी करात. हाची सगळी तुमकां कळोवणी मागीर आमी सांगतले. हांगासान कशें भायर सरतले आनी तुमी कशें वचचें. एकूच फॅमिलीन थंय भेट करतात ती दुसऱ्यांगेर वेचें, तेर्स करचो, परत घरा येवचें. खाण ना, स्नॅक्स ना, ड्रिंक्स ना, कांय ना. फकत तेर्स करचो आनी परत घरा येवचें. आमी कोविडाक लागून एका एका वाड्यांत प्रेयर सर्वीस करता, मागण्यांची रीत करता, लोकांक कुम्यांव दिता. ह्या सुमारान 23 तारखेर आल्माबाट सांजेच्या 6 वरांचेर आमी येतले. विराबाट सांजेच्या 6:30 वरांचेर त्या दिसाक. आनी चवथ एक कडेन 6 वरांचेर आनी दुसरे कडेन 6:30 वरांचेर. गेल्ल्या आयताराक तुमी दान दिलां, आतांय दिलां. गेल्ल्या आयताराचें दान 18,705 रुपये. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. त्या बॉक्सान तुमी घातल्यात दान 2,540 रुपये. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. ह्या त्या सुमारान दुखाची मिसां 8 वरांचेर येतोरेन 22 तारखेर पयल्या वर्साचें मीस संपलेल्या कार्मेलिना फेर्नांडीस चवथ. 23 तारखेर ब्रेस्ताराक पयल्या वर्साचें मीस संपलेल्या निकलाव द गामा सोत्रांत. 24 तारखेर शुक्राराक म्हयन्याचें मीस संपलेल्या जुझे नोरोन्या केसरवाल. आनी 25 तारखेर सोनबराक पयल्या वर्साचें मीस संपलेल्या एलेक्स फ्रँक गॉयस पयलें आरवालें. तुमी दान खेरीतपणी इगर्जेचे घांटीक दिलां. हांव वाचतां. देव बरें करूं. आदी फुडेंच बागून फिलिपान आनीक जाकोबान आशिर्वाद घालूं. कोणेकलो बरो देखणार 5,000 रुपये चवथ. कोणेकलो बरो देखणार 15,000 रुपये चावडेर. कोणेकलो बरो देखणार 50,000 रुपया दुसरें आरवालें. पेदाद मोरायस हाच्या उगडासाक 20,000 रुपये थाना. जांसीत आनक्लेतो रोद्रिगेश 10,000 रुपये दुसरें आरवालें. नॉयल टेलिस 2,000 रुपये 508.
मिस्टर एंड मिसेस आकुर्सियो डिसूजा 10,000 रुपये 5 अंतर. मथिल्दा फेर्नांडीस हिच्या उगडासाक 50,000 रुपये चवथ. खूप पयशे दिले. देवान तुमचेर आशीर्वाद घालूं. पयशे पावनात ते गांठीक देव दितलो तुमकां आशीर्वादान बदतलो. किरीत हांव तुमकां दिन वाजता इस्कॉलाक तुमी बांक आनी हें करूंक बांक इस्कॉल इमारत बिल्डींग पोन्ने जाला आनी मोडोवप मुगे खूब त्रास आहात. पूण तुमी बांकाक पयशे दिल्यात देखून हांव दिनवासी. बरो करणार 5,000 रुपये दुसरें आरवालें. बरो करणार 30,000 रुपये दुसरें आरवालें. मिलाग्रीस मोंतेरो 20,000 रुपये पयलें आरवालें. जॉस्वल तेक्सेरा 2,000 रुपये नवो पालमार. खूब दिलें. देवान तुमचेर पेरपेर साहेबणींचे मजतीन खूब आशीर्वाद घालचो. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड देवान तुमकां बरो दीस आनी सुमान दिवचें. तुकाय बरो दिसता. शेवटाक गायन करुया. F22 तुजो दोर पोरगोटणार कोर. Zui हांव वसा, zui हांव भोंवता, zui वळखता, zui उलोयता. थंय हांवें तुका पोरगोटूं, थंय प्रिती तुजी नावाडूं. Sorvespora देवा म्हज्या, उर्बेचो दिवून तुजो दूर पोरगोटणार कोर म्हाका. Sorvespora देवा म्हज्या, उर्बेचो दिवून तुजो